आसता सोय 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 आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासतात सोय 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो आयज आमचे ए सान फ्रांसीस शावेराचे फिरगोजेच्या फावंडेशन डे बुनयादीचो दीस खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया ही आमची इगोर्ज जे बुनयादीर बांदल्या ती न्हयच फकत फातरांची बुनयाद पूण भावार्थाची बुनयाद देखून आमचे हे फिरगोजे पासत आनी हे फिरगोजेच्या सगळ्या वांगड्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनीक दर एका वांगड्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता स्टेलन लुकस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी ही भेट देवाक दिन वाचून भेटयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयनोवा झेना फेर्नांडीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया किंबली नोनीस आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन तांच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया पापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवापाची आनी आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोव्या आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज आमकां चिखलेच्या फिरगोसकारांक व्हड खुशालकायेचो दीस आयच्या दिसा म्हणजे जुलयाच्या 1747 वर्साक आमच्या पुर्वजांनी ही सोबीत इमारत बांदून सान फ्रांसीस सावेराच्या मानाक भेटयलोली आयज आमी ह्या देव मंदिराचे बुनयादीची 278 वर्सां मनयता ह्या 2025 वर्साक जेन्ना आमी आमच्या गांवच्या भावार्थाची 400 वर्सांचो उत्सव मनयता आमी मोगान आमच्या पुर्वजांनी जशें पावलार पावल मारून एकामेकाच्यो गरजो आनी भार उणो करून सान बार्तोलोमेवाच्या आसऱ्या खाल रावून जियेलोलो आनी वाडयलोलो तोच भावार्थ आमी परगट्टा सांता भोक्ताच्या जिविताचेर आमी नदर घातल्यार आमकां दिसून येता ताणी आपल्या जिवितांत येतोले कोश्ट मोगान स्विकारले आनी कोश्टां दुमाळ्या मदें भावार्थाक थीर रावून भावार्थाचे गोवाय जाले आमी जण एकल्यान आमच्यो आनी आमच्या भयणी भावांच्यो गरजो आनी भार उणो करूंक दुयेंस आनी भुकेन आसतात तांकां भेट दिवंक पातकांत जेतात तांकां अदीक वेळ आनी मागण्यांचो आदार दिवंक तांच्या ओज्याचो भार लोवू करून आमकां समाधान फावो कर म्हूण आनी क्रिस्ती तत्वां म्हणल्यार स्विकारून जेजूची नीज पाटलावदारां जावंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया आनी मिसान आमकां फावो तो वांटोमेचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता
मना चिंतून तोडान सारून वाईट धरून बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे बसत बेगीन सदांच कुवार मरीक सगळ्या देवतांनी भोगताक तुमकां भाव बडींदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थना. देवा आमच्या सर्गीचे बापा वाट चुकतल्यांक जे स्वताचो उजवाटून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाळताचे राड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाळ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेता राजभोग चलयता सासणांच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जिलकुटांतल्यान सर्वेस्पराचो ताळो आयकून मोइजेसान देवाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांक अशें वचून सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनिकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पूत धुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान मोइजेसाक आनिकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पूत धुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदा हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणकेच्यो पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टी पडला आनी ताणें म्हाका सांगलां. हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तकारां तुमकां कोश्टायतात तें हांवें पळयलें आनी तुमकां इजिप्ताच्या दुमाळ्यांतली भायर काडूंक हांवें येवजिलां. आनी कानानकाराच्या, हितीतांच्या, आमोरितांच्या, पेरेझितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देसांत, मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसांत तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. तीं तुजो ताळो आयकतलीं आनी तूं इस्रायलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर अब्रामाचो देव आमकां पोरगोट जाला. 3 दिसांची वाट चलून अरण्यांत सर्वेस्परा आमच्या देवाक योद्न भेटोवंक आमकां रोजा दी. पूण हांव जालां इजिप्ताचो राजा
एक बोलिश्ट बावल्यान ताका बोळ केले बगोर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलों आनी तांच्या दोळ्यां मुखार सगल्या तरेचीं अजापां करून इजिप्ताक दुखयतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मोदें ताचीं कौतुत्वां गाजोयात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पेणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. आपली पोरजां ताणें खूब वाडयली. तांकां जुलूम करतल्या परस बोलिश्ट तांकां केली. इजिप्तकारांचीं काळजां दारून करून तांणी आपले पोरजेचो द्वेस दोरिसो केलो आनी आपल्या सेवकांचेर आडगां नाडगां मांडिशीं केलीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. तेन्ना आपल्या चाकराक मोइजेसाक धाडलो आनी आपणें विचून काडलेल्या आरोनाक थंय तांणी तांचीं ओचोऱ्यां करून दाखयलीं. कामा देसान तांचीं विजमितां पोरजोडलीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. कोश्टवतल्यानो तुमी, बार वाटयतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो मातवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनी अजाचे बाराकाल आसात ते म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लायन शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूम सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जाणाव, देवान मोइजेसाक विचून काडलो सुटका दिवपाक, भासायल्ले देसांत पावोवपाक. भासायलो देवस जावन आसा कानान देस आनी आमकां भासायलो देस कितें? आमकां सगळ्यांक
बासायलो दीस कितें? स्वर्ग. सगळे आमकां बासायलो दीस स्वर्ग. आनी इस्रायल परजेक तेन्ना बासायलो दीस काना गांवचो दीस. कित्याक मोइजेसाक वेंचून काडलो? आमी जाणाव देव ही धाकलीं कामां कशीं कोत्ता तीं देवाक खबर आहा. तो आपणाचो सासूपायचो इंड राखतालो. इंड बरे भाशेन राखतालो. आनी हो इंड बरे भाशेन राखतालो तें देवा बरें दिसलें. हो म्हजो इंड पोरजा, इस्रायल पोरजा बरे भाशेन राखतलो. आमी जाणाव दाविदाक विचून काडलो पातशाही जावपाक. आनी देव सांगता सामुएलाक जेसेच्या एका पुताक वचोन माग पातशाही जावपाक. आनी जेसे आपणाचे भुरग्यां दाखयता, व्हडलो दाखयता, ना एका देवान विचून काडूंक ना. देव लांबाय पडना, रुंदाय पडना, बायल्या रूप पडना. देव मनशाचें काळीज पडयता. काळीज दुसऱ्याक दाखयलो, एकाय देवान विचून काडूंक ना. तिसऱ्याक दाखयलो, एकाय देवान विचून काडूंक. हे भाशेन 7 जाणांक दाखयले. आनी तेन्ना सामुएल हांवें विचारलें, आनी ना तुका भुरगो? आहा, शेतान गेल्लो आहा, मेंढऱ्या राखूंक गेल्लो. आपयता का? तो येयले बगर आमी जेवचे ना. आपयलो ताका. आनी देवान सांगलें हाका विचून काडलें. कित्याक इंड बरे भाशेन राखतालो. हेंच मोइजेसाचें व्हडलें बिणान बांद. बरे भाशेन इंड राखतालो. आनी जेन्ना इंड राखतालो तेन्ना मिडियान थंयसर रान आहलें थंयसर उजो दिश्टी पडलो मोइजेसाक. आनी तो पळोवंक गेलो उजो. कसलो उजो? उजो पेट्टा पूण लासना. पेट्टा तसो आहा, लासून काबार जायना. कसलो उजो? आनी देव म्हणटा, मोइजेस तुजें वाणूक काड. तो आहा ती स्वात पवित्र. पवित्र वाणूक काड. वाणूक काड म्हणजे कितें? BMT, रितो जा. तूं देवा फुड्यांत आहा, रितो जा. तुका जायत्यो वस्तू कळयतलो हांव, रितो जा. आनी ताका पांयचें वाणूक काडटा आनी लागीं वेता. आनी वेता आनी देव ताका सांगता, इस्रायल पुर्जेचो हांवें रोण्णें आयकलें. रोण्णें फाराव कितलो ताका आगोट वार दिता, तें म्हज्या कानार पावल्लें आहा. म्हाका जाय तांकां सुटका दिल्ली. आनी तूं कोत्तलो तें. तूं कोत्तलो हें काम. फारावशें वेतलो, लोकांक सांगतलो, देव हांव म्हज्या लाय उलयलां, सुटका दिवंक सोदता. आनी त्या मोइजेसान विचारलें, लोकांक कितें सांगचें? तूं कोण म्हूण सांगचें? आनी ताणें सांगलें, आय एम हू आय एम. आहात हांव. आमी पास्कांचे वातीचे 2 उतरां बरयता. कितें उतरां बरयता थंयसर? वयल्यान सकला. खंयचें उतर तें? आल्फा एंड ओमेगा. ओरोम हांव, शेवट हांव. म्हाका ओरोम ना, शेवटूय ना. म्हणटच ओरोम हांव, शेवटूय हांव. म्हणल्या भाशेन बिडान बांद. त्या पासत पोरजेक सांग. आनी हो देव म्हणल्यार आब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तुमकां सुटका दिवंक सोदता. आनी तितलें सोंपें जावचें ना. फाराव तुमकां तितलो सोंपें करचें ना. पूण ताजें जिवीत आगोड कोत्तलो तुमकां सुटका दिवपाक. जिवीत आगोड कोत्तलो. तर हें बासायता देव. आनी मोइजेस राजी जाता वचपाक.
हें काम हातीन घेवपाक मोइजेस राजी जाता. आयज आमी वांजेलांत आयकलां बिड्यान बांदू जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कोस कोत्तात अजाच्या बाराकाल आसा ते म्हजे शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान केलो. म्हजें झूम तुमचेर घेयात. आमी जाणां व्हडलो बार बरो आमी कोणसांचो बरो वता माथ्या मारून एक भाशेन कायद्याचो बरो जाल्लो. दोशशास्त्रां फारिज्यांनी कायद्याचो बरो केल्लो. हें करिनाका तें करिनाका हें करनाका तें करूंक जायना तें करूंक जायना. कितें करपाचें? भुरग्यांक सांगता आमी अरे हें कोनाका तें कोनाका. कितें करूंक जाय तें सांगूंक जाय. फकत करिनाका हें करूंक जायना तें करूंक जायना. आनी त्यो जेजूनय पडयलें तें हो लोक तकलेचे भार घेवन भोंवता. आनी जेन्ना एक्झॉत आहा तेन्ना पाड्यांचेर आमी हें झूम घालता आनी हे पाडे उडटात हें जोत उडटात. हें झूम जेजू कोत्तालो त्योय कसो जेजू कोत्तालो आनी जेन्ना हें कोत्तालो तेन्ना गोड्याक लागूंक फावना तें झूम स्मूथ गोड्याक लागूंक फावना. तपासत हें म्हजें झूम तुमचेर घेयात. एक वाटेन तुमी ओडटले एक वाटेन हांव ओडटलो. एक वाटेन तुमचे घातले हांदार एक वाटेन म्हजे हांदार घातले म्हजे शिंयात आनी हांव सगळें तुमचें समाधान करतलो. तर बिणान बांदू जेजू आमकां विस्वास दिता म्हजे शेतेल्याक हांव पोरो घालचो ना. हें ताणें आमकां मिसांत मागुया. घेऊया C18 पेज नंबर 36 C18. म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदविदार देवापाक मानता असलेंच म्हण मागुया. सर्वेस्परा तुका उलो मातले पवित्र बिच्या देण्याचेर दयाळ दीस घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोड तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां बरया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सोर कडे आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां नेक देणें आमचे दिनवासने प्रार्थना जोडबील बिलकुल चडना तर असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी चिकडितोन निरोतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजे रोसना तुका वाकाणटा कित्याक तुजें तान जेजू क्रिस्ता पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोबतेन सोर जीव आनी पवित्र जाता उदें दिता नवस्तन पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटून कोच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतीपणे आमी मागणें कोत्ता तुका भेटूंच्या काम्यातल्यान देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं ते पुता आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगो जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेज परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवें आनी सास्तीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हजे उगडासा करात भावार्थाचो गुटपूर गोठूया बापा आमची सवणी पासत पुतां ससल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या अनोदबरी पुनर्जवंतपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता तो परत येतलो म्हूण ताची वाडपणून आसा देखून हांव उपकारी काळजांत जिवीत आनी पवित्र दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपलें मन आमकां दिशाक जोडल्या ती बोली आतां तुजी पयसो बा तुका भेटयता तिजे दयाळ दीस घाल पुताच्या कुड्या रक्तांत पोसताय ताका ताजे पवित्र आत्म्यान भर आनी जीव सगळे कूड आनी एक आत्मा आमी जावं निर्मी तुका भेटयल्लें सासनीक दोत आमकां करूं आनी अशें देहाची माई बाबा घेवन तांकां वारमेच्या बागेवन जुजायचो पोतीच्या बागेवन दोरदुतांच्या आनी बोय रक्साखींच्या बागेवन जेवाजाच्या आनी समेस भोक्तांचे सांगातात वेचून काडल्याचे दायजांत आमकां वांटो मेळून ज्यो विणणीचो आदार आमकां निरोतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी
तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा लिओ आमच्या बाग्योन बापाच्या, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापाच्या, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेली सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उशीर तुवें एकठांय केलेली ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजी ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागुतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोहिपासान तुज्या राज्यान घे. तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान दर बापा सर्व नोंदण बिबू तुका सासनांच्या सासनाक. तुजें नांव कितें? आय एम हू आय एम. हांव आसलों आनी आसां आनी आसतलों. रोमान शेवटना सासनाक आसलो आनी सासनाक आसतलो. हे देवाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे केलेल्या मुक्षता तशी आमची प्रार्थना बोगोस आनी आमकां ताणें पुण्याका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकोण जिवितांत सवस्क आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान अत्रेकतांव तर आमकां जुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवडान सांबाळ. जो जियेता राजभूत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ओ जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडात. हे शिडीचे जेवणाक वाडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Tanewale bukena bingung di etanena takso maimo metmena shilo takso maimo metmena shilo takso maimo metmena shilo takso metmena shilo takso maimo metmena shilo takso maimo metmena shilo takso maimo metmena shilo takso metmena shilo Ramona turbol presta Sagadi dunia taka Eka celak usani Soli kurgi devaci Takso maimo Metmena shilo Takso maimo Metmena shilo Takso maimo Metmena shilo Takso Metmena shilo Takso maimo Metmena shilo Takso maimo Metmena shilo Takso maimo Metmena shilo Takso Metmena shilo प्रार्थूया. सर्गीचे बापा जेचे कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सांतान पावल ग्रांव आमचो भाव ही आमची भयण देसवाडो सोंपली. तिचें मरण सांजे 3:30 वरांचेर जातलें. कोंपरादे मागुया तिच्या आत्म्या खातीर. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F3 पेज नंबर 86 F3. Terra sorata, awata soda, sot mata, awakotais, te Christace, sosarana, gato ole, ami Christace, Dio kaya, bawatam soy purbata. Bapam so ogar bapuy, Bapam so porto pashan, Bapam so ogar bapuy, Bapam so porto pashan.